नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. सरकाराच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र विरोधक दाखयतात तशें ना. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या 2 महिन्यात कसलेच रीण घेवंक ना. गेल्या वर्सा परस अंदू वॅट वाडलो 22 कोटी. बीजेपी सरकाराक जाहीरनामो विसरपाचे जाला दुयेंस. गोयच्या प्रादेशीक आराखड्याचेर दिल्ली आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. स्कूटर आणि मोटरसायकल चलोवप्यांक 1 एप्रिल सावन सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालप सक्तीचे. येरादारी खात्याचो निर्णय. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्ल्यांकय हेल्मेट सक्तीचे. म्हापशा मार्केटात फांतोडेर उजो. 5 दुकानांनी पातळ्ळो. 2 दुकानां काबार. फायर ब्रिगेडी टायमार पाविल्ल्यान मार्केट साल्वार. 5 लाखांचो फटको. आणि गोयच्या टेबल टेनिस मळार उदेंते खेळगडे परजळे. राष्ट्रीय सब ज्युनियर सर्तीत जोडली काश्या पदकां. पणजे जाली माधवराव यादस्तीक सर्त. तनिसी सिद्धांताची बरी कामगिरी. खबर विस्तारान. गोय सरकारान हालींच गोय साधन सुविधा मंडळाक आनी पीडब्ल्यूडीक मेळून 85 कोटी दिल्यात. विरोधक म्हणटात तशी सरकाराची परिस्थिती ना अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिला. सरकाराचेर कट्टी घेवन भोंवपाची वेळ आयिल्ली ना अशें पार्सेकार म्हणटा. खर्च कमी करपाचे सर्क्युलर दिगंबराच्या काळार खणी सुरू आसतना येताले ती रुटीन प्रक्रिया. अंदू सरकाराक वॅटय 22 कोटीन मायज मेळ्ळा म्हण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनान 45 कोटी दिले 2 आठवड्याच्या. पीडब्ल्यूडी आणि डब्ल्यूआरडी 45 कोटी दिले महिन्याभरात. आणि हे जे सर्क्युलर काढला रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ही मजीद निर्मिती न्ही. दर वर्सा काडटात हे निमण्या 3 म्हयन्याक दर वर्सा काडटात. आणि मायनिंग बंद जाल्ल्यारूच न्ही. मायनिंग जेन्ना फूल स्विंगात असले पळय दिगंबराच्या तेंपारूय काडलें जाय आसा. पूण रस्त्यार पडटा म्हज्या काळांतले हांव नको. अरे दर वर्सा काडटात ते. हांवें कितें वेगळें केल्लें आसा अशें न्ही. इट इज अ रुटीन प्रोसेस. आनी कित्याक काडटा तें हांव सांगता. निमण्या 3 म्हयन्याक खंयच्या खंयच्या हेड्सांचे पयशे दवरलेले आसतात पळय ते 100 रुपया दवरले समजा 50 खर्च जाता जाल्यार मागीर टेंडन्सी कितें आसता जाणा उरलेले 50 खर्च करता. आनी मागीर खर्च खंय करप. बरी कदेल आसा बरें फर्निचर आसा आनी दुसरें घेवया. कॉम्प्युटर घेवया आमी. गाडी बदलुया. कर केल्लो आसा ताचेर आमी बंधन हाडिनात. आनी आमी 15% कमी कर म्हणून सांगता पळय तेन्ना आमी तो 15% आमकां दिया म्हणून सांगिना. 15% तुमच्या परमनंट एसेट्साचेर खर्च करा. म्हणजे बिना पेंटींग आसा. म्हणजे हांव फ्रॅक आसा आनी हांव कितें लिपोवन दवरिना. पूण अशी कट्टी घेवन भोंवपाची स्थिती आयिल्ली ना. 12 कोटी आणि फाटल्या डिसेंबराचो वॅट 190 कोटी आसा. म्हणजे 22 कोटी वाडला. 22 किंवा 21 कोटी वाडला. आणि हेतून परत पेट्रोल म्हणजे ना पेट्रोल हेतून ना हांव डिसेंबराचो सांगता. प्रादेशीक आराखड्याचेर गोंयकारांक दिल्ली आश्वासनां विसरले जाल्यार भाजपान ती परत वाचून काडची असो सल्लो काँग्रेसीन दिला. भाजप सरकाराक सद्याक जाहीरनामो विसरपाचे दुयेंस जालां म्हण काँग्रेसीन टिका केली. रिजनल प्लॅनाचेर भाजप सरकारान दिल्ली आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार सरकारा आड गोवा बचाव अभियानान केल्लें तशें खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. बीजेपीचे सरकार येवन 2.5 वर्सां जालीं तरी बीजेपीन रिजनल प्लॅनाचेर दिल्ली आश्वासनां पाळूंक नात. फाटल्या 2.5 वर्सांत बीजेपी सरकारान रिजनल प्लॅनाचेर 3 वेगवेगळ्यो भुमिका घेतल्यो म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक उजरायले. Shankar Narayan was then governor of Goa on 20th March 2012. My government is very much concerned about all the issues affecting the general public. One such issue is the issue of Regional Plan 2021. My government will denotify the Regional Plan 2021 and formulate one in due consultation with all stakeholders. Panchayat subplan एक टायमार उलयला तो, डिनोटिफिकेशन एक टायमार उलयला आणि कमिटी एक उलयला. कांयच जाल्लें ना. माय ओनली रिक्वेस्ट टू बीजेपी
they have to read their own manifesto. They may be suffering from some amnesia, manifesto amnesia. More than manifesto, they have to go through their own speeches which they have made in the house and recollect for themselves what they have promised the people. Because people have a record of all this, what they have spoken. बीजेपीन रिजनल प्लानाविशींची आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. Because they have failed miserably, and if required, as he has said, we are not asking something new. We are asking that they should deliver on what they had promised. And if required, even agitation of a scale of Goa Bachao Abhiyan, Congress party is seriously thinking on it. That agitation on the lines of Goa Bachao Abhiyan to save Goa and make these people deliver what they had promised is being planned. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपे. एप्रिल सावन स्कुटरी आनी मोटरसायकली चलोवप्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्तीचे जातले. येरादारी खात्यान हो निर्णय घेतला. एक्सिडेंटांचो आंकडो तितलोच आसा, पूण हेल्मेट घालपा विशीं जागृताय केल्ल्यान एक्सिडेंटांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो देंवला. आतां मोटरसायकल चलोवप्यांक फक्त हायवेचेरच न्हय तर गांवांतल्या रस्त्यांचेरूय हेल्मेट घालचे पडटले. ह्या मुखार मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्ल्याकय हेल्मेट सक्तीचे करपाची येवजण येरादारी खात्याची आसा. From 1st April, we are going to do it all over Goa. फक्त रायडरा खातीर आसतले. हय हय रायडर आसा सगळ्या रोडाचेर मीन्स विलेजींतल्या रोडाचेर बी आतां जे रोड एग्जामचेर आसा म्हणजे आतां आमी विलेजीन बी हें करिनाशिल्ले न्ही एनफोर्समेंट करिनाशिल्ले बट नाव हॅविंग सीन द रिजल्ट वी आर गोइंग टू मेक इट कंपल्सरी नाव दिसता आमकां अशें कित्याक थोडो तरी रिजल्ट दिसता न्ही इफेक्टीव जाला ते हिसपान पूण जितलो जावपा जाय आशिल्लो डिजायड हें जावपा जाय ते ना न्ही एज कम्पेर्ड टू लास्ट 3 months 2013 October November December compared with October November December of 2014 there is an improvement though the number of deaths are decreased by only 2 it makes it 5% difference एक झाले आणि दुसरे नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स वाढल्या पण नंबर ऑफ डेथ्स आर रिड्यूस्ड आता कशें आशिल्लें फक्त हायवेचेर आनी हातून आशिल्लें न्ही ते न करता आतां सगळ्याक कंपल्सरी करपाचें आणि मागीर सगळ्या रोडाचेर मागीर फुडें दोन पिलर फुडें मागीर दोगांकय हय हय ते केन्ना पर्यंत जातले ते आता पुढे इम्प्लिमेंटेशन एक हे जाता तशें तशें जातलें न्ही स्टेप वायज. घेऊया एक विराम.